Lokgontti, chapter 18. Sorvesporan Aaronak म्हणलें, म्हज्या Tombunt seva करतना ज्यो चुकी कोण आदारता तांचो पोरिनाम तुवें तुज्या पुतांनी आनी लेवितांनी भोगचो पडटलो. पूण ज्यो चुकी इयादनिकपणाचे zhuttient आदारतात तांचो पोरिनाम तुवें आनी तुज्या पुतांनी भोगूंक जाय. तुज्या सोयऱ्यांक आपय, लेवीच्या कुलांतल्यांक तुका मोजत करच्याक, पूण तूं आनी तुजे पूत तोंबूची सेवा करतल्यात. ते फकत तुमकां आदार दितले, तुमची जुट्टी फावो ते परी पाळच्याक, पूण पवित्र जाग्यार वो वेदीर आसात त्या वस्तूंक तांणी हातूच लावचो न्हय, नातर तांकां मरण फावो जातलें. तुमी फावो ते परी जमातीच्या तोंबू विशीं जबाबदारी पाळच्याक ते फकत तुमकां आदार दितले, पूण तांचे भायर आनी कोणाच्यान तुमकां मजत करूंक जायना. फकत तुवें आनी तुज्या पुतांनी पवित्र जाग्या आनी वेदी विशीं तुमची जबाबदारी पाळूंक जाय, नातर म्हजो राग सगळे इस्रायल परजेचेर उपरासतलो. हांवेंच तुज्या सोयऱ्यांक लेवितांक इस्रायल परजेचें देणें कशें विंचून काडल्यात, आनी हें देणें तुमच्या आदावाक देखून तांची म्हाका तोंबूच्या वावराक भेटोवणी जालोली आसा. पूण तूं आनी तुजे पूत फकत इयादनिकपणाची सगळी जबाबदारी पाळटल्यात, आनी वेदीची आनी भोव पवित्र जाग्याची सगळी सेवा करतल्यात. ही तुमची खास जबाबदारी, कित्याक हांवें तुमकां इयादनिकपणाचें देणें फावो केलां, आनी कोणूय ह्या पवित्र वस्तूशीं लागीं सोदता ताचो जीव काडूंक जाय. इयादनिकांचो वांटो. सर्वेस्परान आरोनाक म्हणलें, म्हाका खेरीत भेटो करतात आनी ज्यो उलपायनात हो वांटो सर्व येवच्या काळाक हांव तुमकां आनी तुमचे संस्थीक दवरतां. हें मनान दवरात. वेदीर भेट करूंक नासलेल्यो वस्तू तांचें प्रत्येक उरपण हे बरी. ओरवाचे भेटो, फारीकपणाचे भेटेचो आनी प्रतिदान भेटेचो. पवित्र देणें कशें म्हाका भेटयतात तें तुजें आनी तुज्या भुरग्यांचें. हें तुमी पवित्र जाग्यार खावचें आनी फकत दादल्या लोकांचें खाण तें पवित्र कशें लेखात. त्या भायर इस्रायल परजा कितेंय एक खेरीत देणें कशें म्हाका भेटयत तेंय तुमचें. सर्व येवच्या काळाक हांव तें तुमकां तुमच्या पुतांक आनी धुवांक दितां. तुमच्या कुटुंबांतलो रिती प्रमाणे शुद्ध आसा ताच्यान तें खावं येत. जें इस्रायल परजा वर्साच्या पयल्या पिकाचें बरें तें म्हाका भेटयता तेंय तुमकां दवरतां. तेल, सोरो आनी ओरोव तें सगळें तुमचें. तुमच्या कुटुंबांतलो जो रिती प्रमाणे शुद्ध आसा ताच्यान तें खावं येत. जें इस्रायल परजा उदार काळजान म्हाका भेटयता तें सगळें तुमचें. मनशांचो तसो जनावरांचो मालगडो इस्रायल परजा म्हाका भेटयता तोय तुमचो. पूण मनशांक परत विकतें घेवंक जें मोल फारीक करतात तें तुमचें. तेच परी रिती प्रमाणे शुद्ध न्हय त्या जनावराक फारीक करतात तेंय. भुरग्यांक एका म्हयन्या भितर परत घेवचीं. तांचे सुटके खातीर रुपयाचे 5 शेकेल, देवस्थानाच्या शेकेला प्रमाणे म्हणजे 20 गेरा. पूण गायचीं, मेंढऱ्यांचीं
आनी बोकड्यांची मालगुणी पोरां विकतीं घेवंक जायनात. तीं एकाने मोजीं आनी तांची भेट करूंक जाय. तांचें रगत वेदीचेर मारचें आनी ताची चरोब उलपावची. म्हाका मानता तसली परमळीत खाण भेट. तांचें मांस जशें छाती आनी पाटलो उजवो पांय. खेरीत भेटेचो वांटो. सगळीं खेरीत देणी इस्रायल परजा म्हाका कोत्ता तीं सर्व येवच्या काळाक तुका तुज्या पुतांक आनी धुवांक दवरता. लेवितांचो वांटो. सर्वेस्परान आरोनाक म्हणलें, दायज जें अशें भोगूंक जाता तें तुमच्यान घेवन येजो आनी इस्रायलांतलो गांव तुमकां बिलकूल ना. हांव तुमचो सर्वेस्पोर. हेंच तुमचें दायज आनी तें तुमकां पुरो. सर्वेस्परान म्हणलें, जो दावो वांटो इस्रायल परजा म्हाका भेटयता तो हांवें लेवितांक दवरला. म्हज्या तोंबूची चाकरी कोत्तात ताचें फारीकपण कशें. एरांनी म्हज्या तोंबूशी लागीं सरचें न्हय, ना तर तांकां मन्नाची खास्त फावो जातली. आतां हांव तोंबूचो सांबाळ आनी ताची जबाबदारी लेवितांच्या हातांत आसा. तुमी आनी तुमचे संस्थेन हो कायदो सांबाळूंक जाय. इस्रायलांत भाटबेंस आसचें ना म्हूण हांवें तांकां सांगलां. लेवितांचो धावो वांटो. लेवितांक सांगूंक सर्वेस्परान मोइसेसाक फर्मायलें. इस्रायल परजा आपलो दावो वांटो भेटयता तो तुमकां मेल्ल्या उपरांत ताचो एक दावो वांटो एक खेरीत भेट कशी तुमी सर्वेस्पराक दिवंक जाय. आनी ही तुमची खेरीत भेट शेतकार आपलो ओरोवा सोऱ्याचो दावो भेटयता ताचेच सारकी जातली. एपोरी तुमी घेतात ताचो दावो वांटो आरोन यादनिकांक दिवन एक खेरीत देणें कशें तुमी सर्वेस्पराक भेटयतल्यात. आनी तुमी बरो तो वांटो दिल्या उपरांत बाकीचें तुमच्यान तुमकां दवरूं येता. जे पोरी शेतकार बाकीचें आपणाक दवरता तुमच्यान आनी तुमच्या कुटुंबाच्यान तें खंयसरूय खावं येत. कित्याक तुमी जमातीचो तोंबूचो वावर कोत्तात ताचो दिसोडो तो. बरें तें सर्वेस्पराक दिल्या उपरांत बाकीचें तुमी केल्यार तुमी गुन्यांवकारी जावचे नात. पूण बरें तें सर्वेस्पराक दिवचें आदीं तुमी कितेंच खावन तुमी तें देणें बोश्टावचें न्हय. तशें करशात जाल्यार तुमकां मरण फावो जातलें. देवाचें उतर हें.